मोगाळ बाबा भयणीनो, जी कोण देवाच्या उतराक आपले जिवीत उक्तेन दवरतात ती आपल्या जिविताची जमीन तयार करतात. उतरांचे बी जमनीर घेतात आणि फळां उत्पन्न करतात. म्हजे सशें रिगून रावात, भरपूर पीक दियात. ह्या आयच्या सेवा धर्माच्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करतना भाग्यवंत जोसेफीन बाकिताचो उगडास मोतीन आयलो. बाकिता हे सुदान नॉर्थ ईस्ट आफ्रिकेच्या देशान जल्मल्ले. 1869 ह्या वर्सान जल्मान आयली आणि 1947 ह्या वर्सा मरण पावली. 7-8 वर्सांची आसतना, ल्हान भुरगीं आसतना तिका किडनॅप करून चोरून व्हेले. गुलाम कशे तिका जायत्या जाणांनी विकत घेतली आणि विकले. त्या काळार गुलामपणांत हो एक व्हड मुद्दो जावन आसलो. मनशाक वावरा आणि हेर कुडीच्या व्यसना पासत लेगून ते वापरताले. तांचेर जायते जुलूम करताले आणि तांकां वळवळताले देखून. सो बाकिताकूय असले वळवळे सोंसचे आणि भोगचे पडले. ताच्या आंगाचेर 114 गाव्याचे घातलेल्यो मावो आसल्यो आणि असल्या गाव्यांनी ते मीठ घालून तांकां कोश्टायताले. सो तिच्या भुरगेपणांत तिणें असले कोश्ट त्रास भोगून तिच्या मनाचेर इतलो वायट मानसीक परिणाम जालोलो की ती आपले भुरगेपणाचें नांव देखून विसरले. बाकिता म्हणजे फॉर्च्युनेट, लाकी. आणि हे वेगपणान दिल्लें तिका नांव जें देवान स्वतान बदल्लें. 1885 तिका इताली देशांत व्हरून व्हेनीस कोर्टान सुटका परगडली. त्या उपरांत तिका केनोशियन सिस्टर्स हांच्या सांगाती आसरो आणि शिक्षण मेळ्ळें. थंय ती वावुरली आणि उपरांत माद्रीपणाच्या जिविताक वेंग मारली. ती देवाच्या मोगान पडोन अशें म्हणटाली, म्हाका किडनॅप केलोले आणि वळवळयतले आज कोणूय मेळ्ळो जाल्यार हांव तांकां दिनवासतली, कित्याक तांच्यांनी म्हाका किडनॅप करूंक नासलें जाल्यार हांव जेजूक केन्नाच जाणो जावंक पावची नासली. ती आपले आदल्या जिविताचेर नदर मारिना, निराशी जायना. बगर तिचें जिवीत सुटकेचें जिवीत जावन आसलें. जेन्ना ती जेजूचे देवाचें उतर तिका आयकूंक मेळटा माद्री जावंक गेले तेन्ना तें जें देवाचें उतराचें बी तिच्या काळजान येता ती फाटी फुडें पळयना. देवाच्या सुटकेचे कृपा तिच्या जिवितान घेवन तिचें जिवीत फळादीक करता. सो भाग्यवान जोसेफीन बाकिताचें जिवीत देवाच्या उतरांच्या बियान शिवरायलोलें बरे जमने भाशेन फळवंत जाल्लें जिवीत. तिचे अवघड आणि कश्टाच्या जिवितांत लेगून तिणें आपलें जिवीत बरे जमने भाशेन नितळ सुफळ केल्लें. देखून ती
बोगसोण्याचे, संधानाचे, शांतीचे, मोगाचे, एकचाराचे, सोंसणिकायेचे आणि संबंधाचे फळ जिविताचे बागेंत उत्पन्न करून जिवीत फळादीक करता. अशें शुभ वर्तमानान आमी वोंपियाची वोपारी वरवीं वोपार आयकल्या. बी जावन आसा देवाचें उतर, वोंपी देव, आनी जमीन जावन आसा आमचें मन आनी काळीज. बी बरें फळ दिता तसलें, कित्याक तें देवांतल्यान येता. जमिनीचें काशेलपणां कितें? बी बरें खरें, पूण जमनीक जर तर काशेलपण ना जाल्यार बी फळवंत जावंक पावना, कठीण जाता. जमीन वाटेची, जंयसर देंवचारा भाशेन आमच्या जिवितांतलो देवाच्या उतराचो मोग गिरेस्तकाय चोरून व्हरता. जंयसर जमीन खोडपी आमच्या शेलमोड्या जिविताचो उपकार, ते आमकां देवाचें उतर सुडसुडायेन जिवंक बळ दिना. जंयसर जमीन कांट्यांची आमचें काशेलपण दामून चेपून दवरता, बियांक वाडूंक आनी किर्लूंक बळ दिना. कांटे कसले बेबदिकाय, पोरजोळपणां, नाटकाय, दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा, मनशांची आशा, पोटफुटकेपणां, फटके जिवीत. सो हे सगळे कांटे आमचे फळादीक पीक दिवंक दिनात. बरी जमीन जें उतर आयकता आनी सांबाळटा आनी आपले कुवेती प्रमाणे फळां दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. आनी बरें फळां कसलीं? दुसऱ्या वाचपान सांगपाक म्हणटा, ही पवित्र आत्म्या सवें सगळें रोचलां, ते नव्यान ठिकाणेर पावतले म्हूण सांगता. सो हें पवित्र आत्म्याचें जिविताचें समर्पण करता तेन्ना आत्म्याची देणी आमचे वरवीं दिश्टी पडटात. आनी ही आमची बरीं फळां: शाणेपण, समजिकाय, बुद, घोटाय, जाणवाय, भक्तीपण आनी देवबिरांत, खालतिकाय, मोयपास, सोत उलोवंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक, ही जावन आसात फळवंत जिवितांचें पीक. म्हजें सवें रिगून रावात, भरपूर पीक दियात. हे सेवा धर्माच्या विशयाचेर आमी नियाळ फुडें व्हरूया. कुणेच्या रुपान हाटायलोली बागिवोन जोस्फीन बागितेचे खोबरो परतून उगडास करुया. तिचें जिवीत वाटेच्या जमनी भाशेन जाल्लें, जंय तिचे भुरगेपणांतूच चोरून व्हेलें. तिच्या जिवितान वेगवेगळ्या सोशणाक लागून कुडी मोनाची खोलाय ना जाली आनी जिवितान शेलमोडाय अनुभवली. जिवीत कश्टांचें, आडकोडीचें आनी मोरनादीक वळवळ्याचें हे जाले कांटे तिच्या मानसीक, आत्मीक, सैमीक आनी शारिरीक जिणे भागांत. असले जिविताचे परिस्थितीन लेगून ती जिविताचे जमनीचे नव्यान तयारी करता. ते जिविताचे लागून निराशी जायना, देंवचाराच्या चोपक्यान ती सापोणा. बोगसोण्या, समाधाना, मागण्या आनी बोरवाश्या वरवीं आपल्या जिविताची जमीन सुफोळ आनी पिकाळ करता. दिस इज द लायफ इन स्पिरीट.
ही भावना आनी देवाच्या उतराची कृपा पावसा आनी बर्फा परी जिवितांत घेवन आमच्या जिविताची जमीन तयार करूंक फावो. आनी ह्या खातीर आमकां मागण्यांची जिविताचे समर्पण सॅक्रिफायसाचें जिवीत हें जिवन आमी आमचें जिवीत फळादीक करूंक शकता. जे भाशेन आमी जिवीत जियेता ते आमी जो कोण आपलें जिवीत जेजू भाशेन जियेता आपलें संपूर्ण जिवीत तो कुर्सार आमच्या मोगा खातीर ताणें अर्पिलें, ती 100% पीक दितात. दुसरी 60 आनी तिसरी 30. तर मागण्यांच्या जिविताचो पावस आमी मागुया, जाचे वरवीं देवाची कृपा आमकां पावसा परी फावो जातली आनी आमच्या जिविताची जमीन भिजोवंक, ती बदलूंक आनी आयती करूंक, फळवंत करूंक आमी देवाची मोगाळ भुरगीं म्हूण जिवीत जिवन देवाची कृपा आनी आमचें उतर देवाक दिवया.